गोंयांत सेगीत पडपी पावसाक लागून आनी हवामान खात्यान दिल्ल्या उटंगराच्या पावसाचे शिटकावणे उपरांत शुक्रारा 4 जुलयाक राज्यांतल्या सगळ्या शाळांक सुटी जाहीर केल्या। शिक्षण खात्यान हे विशींचे परिपत्रक जारी केला। ल्हान भुरग्यांचे सुरक्षेचे नदरेन हो निर्णय घेतला। विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षकांकूय ही सुटी लागू आसा। शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी घरांतूच रावचे आनी हुंवाराच्या उदका पोंदाक आयिल्ले रस्ते, न्हंयांचो देगो आनी हेर धोको निर्माण करपी सुवातांचेर वचचे न्हय असो उलो शिक्षण खात्यान मारला। कालच्यान पावस पडटा आनी IMDन आज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट दिला। कालूच म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली, पळय एसेस कर सिच्युएशन कशें आसा तें आनी त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेवया म्हणून। सो हांवें सगळ्या ADIक सगळ्या तालुक्याच्या इन्स्ट्रक्शन दिली म्हाका अपडेट दी म्हणून। सो म्हाका 3-4 तालुक्यांतल्यान टू बी स्पेसिफीक केप्यां, सत्तरी, पेडण्यां थोडे कडेन अशे रस्ते उदकान बुडले आनी पावस पडत आसा। सो अशें म्हाका फिडबॅक मेळ्ळे। सो ऑनरेबल CMाक हांवें तें सांगलें आनी डिसिजन वॉज टेकन की फाल्यां इन द सेफ्टी ऑफ इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टुडंट, सेफ्टीक लागून पावस पडटा म्हणून न्ही, थोड्यांचे एक हें आसता की भुरग्यांक पावसाची संवय जावपाक जाय। पावसाक लागून अशी सुटी अशी ही न्ही, पूण कितें जाता रस्ते बी बुडल्यात आनी ते येता वता आसतना भुरग्यांक किंवा इवन टिचर्सांक मातशी रिस्क आसूंक शकता, स्पेशली सकाळीं बेगीन स्कुलाक वता आसतना। त्या खातीर कन्सिडरींग सेफ्टी आमी फाल्यां सुटी डिक्लेअर केल्या टिचरांक आनी भुरग्यांक। नर्सरी ते 12th मेरेन ते आमचे सगळी स्कुलां खातीर गव्हर्मेंट एडेड अनएडेड सगळे। मुद्दम आमी पोरूय आमी अशेंच केल्लें की सद्या आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीक लागून कितलेशेच ट्रेनिंग सेशन्स अरेंज केल्ले आसा आनी जरी टिचरांकूय आमी फाल्यां सुटी म्हणून डिक्लेअर केल्या आनी टिचरींक जर ट्रेनिंगाक फाल्यां आपयला जाल्यार टिचरींनी त्या ट्रेनिंगाक वचचें, कित्याक परत रोखडेंच ट्रेनिंग ते दिवपाचें पॉसिबल नासता। सो त्या खातीर ट्रेनिंगाक लागून टिचरांनी हॉलिडे घेवची न्ही, मागीर ते तांकां कॉम्पेन्सेट जाल्यार स्कुलां करूंक शकता।